रोजान बरी आसली आता ती काम करून करून तिका पुरो आले तिण्यान आयज कितें केलें दाखयता तूं उगी राव रे कितें खंय गो तो म्हाका सो हांगासर मम्मा पुरयो भाजताली आनी मम्मान केला आयज आमगेर ओपन जार दिला उसळ अजून हांव जेवना बिकॉज एक फ्रूट हाडलेलें आमगेर आय डोंट नाका कितें म्हणटात तें और तो कापला हांवें तो भायर आसा आनी मम्मा हांगासर बोवाळ घाली म्हाका आत्तां सो त्या फ्रुटाक हांवें कापला आनी तितून साखरशी घातलेली आसा चिकट तशेंच लागता पूण तें हाय कशी आहात तुमी आय होप तुमी सगळीं घट आसात तर आयज आमी वयतात मडकय बिकॉज आयज दिवजा आसात थंय सो आमी आयज थंय वयता सकाळच्यान मातशी बिजी उरली मम्मालो उपास आसा आयज सो मम्मा जस्ट फ्रुट्स बी खातली आनी मम्मा आमकां लागून कितें करता तें तुमकां दाखयलां हांवें व्हिडिओच्या स्टार्टिंगेनूच आनी हांव बी मातशें बिजी आसलेलें बिकॉज म्हाका फूल पॅकींग बी सगळें करपाचें आसलें सो त्या खातीर मातशें बिजी उरलें आनी आतां छोटूक बी घेवन वयतली आमी आयज आजून रेडी बी कांय जावना जस्ट पॅकींग केल्लें आसा मातशें केस स्ट्रेटनींग केल्लें आसा आनी मम्मा आतां करता काम हांव पयलीं जेयता आनी मागीर परत मेळटा तुमच्या वांगडा पोचू पळया पोचू अरे पोचू कितें करून खेळटाले आत्तां ओलेन बसून तेका पळयता आनी तूं आपलें कितें म्हणटा या खंय हे पोचू आवय मम्मा म्हाजें बी जेवण जालें स्टील मम्माचें काम अजून जावना मम्मा तुवें कितें खालें मम्माक हांवें कापून दवरलेलें तेन्ना मम्मान खावना अजून आगो साखर घालनासतना खाता कित्याक बरें लागता छोटूक धरलेलें आतां काय बरेंच शिड्डिलें म्हणल्यार फोकाडाक हरशीं म्हणल्यार दोळ्यांत दुकां येयल्यात पळोवंक शकता तेणेन म्हज्या नाका वराचेर अशें टुप्पू करून मारलो समजा चिड्डिता म्हणून आतां ते मस्तीपणां करता खूब मस्तीपणां करतात ह्या दिसांनी छोटूक पळया म्हाज्या सो आतां भायर सरपाक लायला म्हाका डॅडीन सांगला भायर सर म्हणून मम्मीनूय सांगला आवय हे कित्याक पेजे हे कोडो मारलें म्हणून दिसता आनी तें मातशें न्हिदलेलें ना रे बाबा छोटू दिदीवान तितून टाटा केली बाबा म्हाजी इल्लेशें सो हांव हो आउटफीट घालपाचें आसा आयज हेजे आतां हांव शॉर्ट्स व्हिडिओ रिकॉर्ड करी सो पयलीं हांव तें रिकॉर्ड करता म्हटल्यार हांव इन शॉर्ट हांव रेडी जाता आनी हांव तुमकां मेळटा स्टार्टींग हांवें आतां सद्याक कांय करूंक ना हांव रेडी जावना अजून फटाफट रेडी जाता जस्ट कांय ना जस्ट सांजान थंय ट्रॅवल करपा खातीर रेडी जावपाचें आनी कांय न्ही तेकाय रेडी जावपाक पडटा आमकां चेडवांक आनी सगळ्यांक म्हाका दिसता सगळ्यांक रेडी जावचें पडटा अशें रेडी जाल्लें आसा आनी हांवें हेजो शॉर्ट्स व्हिडिओ रिकॉर्ड केल्लो आसा सो जस्ट कांय ना हांच्यान जसं हांवें म्हटलेलें स्टार्टिंगान की हांच्यान थंय वचपाक ट्रॅवलूच करपाक जाय आनी कांय न्ही सो हांवें कितें केलां जे लास्ट टायम हांवें घातलेलें आसा हे टॉप आनी ही पॅन्ट तेजे वयर हांवें जस्ट हो शर्ट इन्क्लूड केल्लो आसा जस्ट अ कॅज्युअल वेअरा खातीर आनी कांय न्हू मातशें कितें तरी एक कितें जालें म्हजो कॅमेरा मातशें कितें तरी डिफरंट दिसपा खातीर अशें रेडी जाला आनी म्हाजो छोटू आतां बेजारलो म्हाका हांव लिटरली फूल शॉर्ट्स हांव रिकॉर्ड करता आसतना छोटू म्हाका हो करून फुकोवन पयला आनी दोळे धांपून तो न्हिदला सो कशें दिसता म्हाजो हो लूक इली तरी आतां वयता मातशें म्हाजें आनी मातशें पॅकींग उरलेलें आसा शीट हां येता भायर सर खंय डॅडी सो हे लास्ट टायम हांवें दाखयलेलें तुमकां हे म्हाजे स्कूल टायमाचे बॅग सो हे हितून हांवें सगळें भरलेलें आसा म्हाजे कपडे म्हाजे मेकअप सगळें तुवालो बिवालो सगळें ब्रश बी सगळें सामकें भरला आनी ह्या बॅग अशें कपडे काडून उडयला पोचू पोचू ये लेली पोचू ये यू आर लेली पोचू चोचे पण उलयता पोचू बाबू म्हाजो लेली जालो वय पुपू कितें म्हणटालो पुपू आवय पुपू बेजारलो कॅमेरा उडयलो तो म्हणटा आदी एकटो कोण तरी दिसलो ताका पयसल्यान बाबू तो तूच तो म्हाजेर बेजार म्हाजेर सामको बेजार तो मातसो राव तर ओके दीदी हे दवरून येता बॅग गाडयेन हे बॅग हांव गाडयेन दवरून येता तूं लाव थंय मातसो ओके आजून रेडी जावना ना दाखयना खंय म्हाजें पोचुलें हे बास्केट ताका बास्केटीन व्हरतली आनी आतां आमचे वचपाचे बॅग बी मम्मा डॅडीचे कपडे आहा हितून आनी आमच्या जिमी कितें म्हणटा आनी कितें खावपाक बी सगळें पळय ती रेडी जाला आनी ती बसला तिचे बॅग घे तिगे सेपरेट बॅग आहा
म्हणून होय हात सगळ्यांचे सेपरेट सेपरेट बॅग असता माझ्याला सेपरेटच असता बिकॉज माझ्या इथून ही आपल्या आधी किती घेऊन येईल हे बघ मी आणि किती आणले तिने माझी आवय मम्मा आता किती घेऊन येत पळती आपण आले चड सामान म्हटलं आमच्या सगळ्यांचे असतात ते आमकां सगळ्यांना खावपाक काही आहे ते म्हाका हांगासर भूक लागना पण म्हाका थंय पावते की म्हाका सामकी भूक लागता मम्मा कितें आसा करता एवरी टायम सदांचेच ते सो हांगा जोक ऑफ द डे मम्मा चायेन साखर घालनासतना बरी च्या पिली आनी कितले आनी पिवन जाले की बाई कशी पितो पळय ती तो आनी ती कशी तिका लेट जाता तुझे तिका टायम ना आता सध्या हा तू आडसर पिवको ना काल हाडलेलो आडसर तिने आजूय पिवला आनी याद ना वा हांवें जाल्यार काल 2 पिल्या हा हो बाय माझे पोचू भितर आसा ते बांधला बिकॉज हे काढून तो भायर येता म्हणून नाल्यार माझे पोचू लाव दीदी थंय बसता आं बाय येता आम्ही फेरयेकडे पावली आता जातले जाल्यार खबर ना भरपूर जातले जाल्यार खबर ना भरपूर जण आसा नुस्तें धरले आवय भरपूर मुगो मिक्स आहे मम्मा तूं व्हरता मुगो फेरी फूल जाला सो आमी नेक्स्ट फेरयेक रावपाची आसा आतां इक पळय कितले कितें सामान घेवन येयला तरी ती थंय गेल्या आतां पळोवपाक मम्मा कितें कितें घेवन येयलो मुगो आमी परत कित्याक गेलो तूं थंय पळोवपा आतां तूं थंय कितें पळोवपाक गेलें आतां भाजी आनी कितें आंबे गो हांवूय येयलें पळोवपाक मम्मा वांयगे तिका हारशी बंद करून दवरलें डॅडीन आतां तिका कळना का आनी हो पळय छोटू का गेलो कितें जालें म्हाजे कॅमेरा सो म्हाजो कॅमेरा ब्लर येतालो पळय तेजे कॅमेरा कितें म्हणटा तेका लेन्स गाड तो सो काडलो हांवें आतां दुसरो हा तोय काडटा ना बरो दिसना तो ना दुसरोय काडया नाका को दिसता पळय तो सो मम्मा आनी डॅडी म्हणटा बरेलो आसता आसुनी हे तो कित्याक काडटा काय खंय तुमकां दाखयता कशें दिसता खंय वो पळयात वो गाड आसा हेका वो हांवें आतां काडला बिकॉज तेजो गाड गेल्लो म्हणून हांगा आतां हांवें झूम करून पयलें तेन्ना हांवें पयलें की सायडीच्यान ते कितें येता अशें लायट कशी को दिसता पळय तो एक काडला आनी एक आसा अंटील माय नेक्स्ट सॅलरी अशेंच उरतलें फायनली फेरी येयली आतां दुसरी हे नांव आनी मम्मा भायरूच आसा काका येयलो सो फायनली आमी इतले भोंवन मम्माक खंय तरी आवडली फाती थँक गॉड आयज रातची दिवजाक लागून जाय तिका तू कोणता घेतो आणि तो घेतो आता आमी देवळान येतली आसा सो हांगा रातचें नाटक आसतलें खंय आयज आमी पाणीपुरी खावपाक गेल्ली आसा ना अरे तू कितें तिजो उपास आयज देव बरो करता
सो शेवपुरी ऑर्डर केली, पाणीपुरी म्हटलेलं तर शेवपुरी वा बोळ घाली म्हाका आत्ता पूण आतां दो बनव खंय मम्मी ती मागे आई ती आनी हांगा खवपाक तो घेवन वचो आनी जालें जाल्यार तिकली लायल्या बिकॉज आमी देवळान गेल्ली आतां आमी फाती हाडपाक गेल्ली बट मागीर थंयच्यान मागीर इतले लागीं पावलात म्हटलें सो डायरेक्ट देवळान वचून येयली आमी शेवपुरी येयली नाका नाका आमी पावल्यात हें सामान बी तुमी पळोवंक शकता आतां सगळें क्लिनींग प्रोसेस स्टार्ट जावपाचो आसा आनी मम्मा ऑलरेडी लागली क्लिनींग करपाक ही आतां येवन बसली ही आपल्या काड खंय म्हाजें हुशार पोर आतां शाणें जालां तें आतां मस्तीपणां बी करीन तें न्हू रे उगी बरें बसलेले फूल वाट उगी बसला ते सामके हय सांगा झोल्लो सामके झोल्लो येयला एक ताका ओलेंज घेवन कोचू घेवन खेळटा हे बाय 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 हे आपलें तोंड लिपयता हे चलते सगळे जाल्ल्या भिवपा लागले हांगासर आम्ही अर्धच पहिलो बाय छोटू मिसिंग म्हणून घातला आणि अर्धच पहिलो भैया छोटू किसिंग जाल्लो खरेंच हाताला ते सांग मम्मा त्याचे पहिलं कोणी खाल्लेलं सांग आणि त्याचे फ्री किती खाल्लेलं त्याच्यामुळे सकाळी येतो सांग हांगा मम्माली दिवस मम्मान रेडी केला फाती बी हाडला वदळ आमी जशें तुमकां दाखयलेले व्हिडिओ भितर आनी हांगा वाती रेडी केल्ली आसा ती तेलाची किटली आतां रातचें दिव आगो मम्मा कितें फोडटा रातचें दिवजा न्हू सो हांव हें घालता कोण म्हणून पळयतलो अशें म्हणून सो अरूण जाता खंय तिका ती हांगासर न्हेसता कापड साडी कापड णववारी साडी हां णववारी आई फाटल्याच्यान हां कास सारकी करता कास ती येना खाई भायर शीं खाता खंय आनी घरान गरमी आता खंय मम्मायच ऑरेंज जाल्ले आसा ओदोळे मम्मान ऑरेंजूच घातलेली ती घातलेली मम्मान ऑरेंज ही घातलेली ऑरेंज आनी रेड आनी तो ऑरेंज आनी ग्रीन घातला आनी हांव कितें घालता सांग हांव घालता ऑरेंज कलर गो आनी हांव ग्रीन कलर इयरिंग्स घालतलें बिकॉज ऑरेंजाचेर चडशें ग्रीन बरें दिसता ऑरेंज जातलो ना जाल्यार ताका ऑरेंजाचेर ग्रीन घालतलें हांव कित्याक सांग अशें बांदलां बिकॉज म्हाका भितर गरमी जाता आनी भायर थंडी खाता सामकी शी खाता भायर म्हाका हांगासर कुळी येयली आसा बट आमचें छोटू भायर धांवता ताका लागून आमी दार बंद करून दवरता नाजाल्यार दार ओपन केली की सामकें थंड वारो येता सामको हे पळय ती सारकी करता जाल्यार हे वचोन थंय बसला हे आतां थंय नाशिल्लें आतां वचोन बसला तें थंय पळय थंय पोचू पळय आतां थंय उगा दिसता ते तोंडाक घाली ते धडा न्हू ना हांगा पळय फोटो कास घालून न्हेसलें हां कास घालून णववारी न्हेसली मम्मा अजून जायना छोटू म्हाजे बाबडे पोवन छोटू थंयच न्हिदले पोर म्हाजे की पळय ती कास तिगे सारकी जावन दिसता कितें तरी जाला जाली सारकी जाली खंय ती आई सारकी करता ती रेडी घाल तूं रेडी जावूं ना मरे स्टार्ट जाऊन दे सगळ्याक चिड्डून बसलेली आसा हांगासर घराकडे वचून काडला सोनो कपडे घालून जाणा मगो आम्ही सगळे उलयताले रुची दीदी येतलेच म्हणून ब्लॉक करून हॅलो गाईज आणि सो हांगा सगळी ही एकूच कुटुंबाची कशी जाता हांगासर ही आमची सगळी मंडळी थंय रावलेली आसा अजून स्टार्ट जावना ह्या फावटी बेगीन स्टार्ट जाता म्हणून सांगलेलें मरे 10:30 कितें तरी हे पळय हे बायक पळय लिपस्टीक बी लावन सामकें आणि येऊया लिपस्टिक आनी कोण लिपस्टीक लायला तू हांव व्हडलें ना रे हय उलयता कोंकणी उलयता हय कितें कितें उरलो कितें करता डान्स करते
दिसता ही पय द मम्मा लाईक काकी माई सगळी जाणां आसा वांगडा दिवजा पेटली सध्या तरी मुयांनी हाले का जारीनी कोण तरी हाले यार मग भल्याची रेकॉर्ड करतो बा. आणि हाले तर सामके ये का पोळ आपण गेले बाय सायडीन यशवी पद्मा माझी काकी आणि ती धाकटी काकी ही सगळी आमची मंडळी यशी हांगा जेमत म्हणून तेका करिश्मान गेम लावून दिल्ली आसा अरे ना होय पळय येता आता यांची जाली दिवजा आयज रातचे तरी जाले आता फाल्याचे परत फाल्यां सकाळी परत बेगीन खुशाक जाय पेपर लावून टायर आहे माई काय झालंय एका पळय मुश्टी कट्टा म्हाजे पुतुलो आईन ताका भायर काडूंकू ना खंय ताका काय भितर घालून गेल्लें हांव कित्याक आमी वयच्या टायमार नाचताले म्हणून आनी हांगासर मोडकं बी समज भायर धांवले जाल्यार मागीर कशें मेळटलें कोण धांवतलो मागीर काळखान झाडांनी सांग तुजे फाटल्यान म्हणून हेका आमी भितर थंय घालून गेल्ली मात ते येयली आमी येयली म्हणटा की मम्मा जशी उलोवपाक लागली तेन्ना मा करपा लागले ना रे बरा बऱ्याक तेका मा तू फ्रेश बी जायना बरं हांव फ्रेश आसता आमी घरा कडेन पावला एंड हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता बिकॉज आतां हे सगळें काडून म्हाका फ्रेश जावन म्हाका न्हिदपाक जाय आनी मम्मा स्टार्ट फाल्यांची तयारी करपाक सो फाल्यां मॉर्निंग सकाळची दिवजा आसा सो थंय वचपाक जाय सकाळचें मातशें बेगीन उठचें पडटलें मम्मा कितल्यांक उठचें पडटलें एक 4 तरी उठचें पडटलें आनी आतां जाल्यार 12:30 सो हांव बेगीनच्या बेगीन हो व्हिडिओ एंड करता आनी मातशें फ्रेश बी जाता सो इफ हो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला देन एक लायक एंड कमेंट करूं शकता तुमी आनी सबस्क्रायब करात एक करूंक ना जाल्यार आनी हो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता आतां एंड फाल्यां परत मेळया एक न्यू व्हिडिओ वांगडा टिल देन बाय गायज टेक केअर बाय